फातोड्डा पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आमी कित्याक आमचेर एक कंप्लेन रेजिस्टर केल्या चीफ ऑफिसर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलर आनी कितें म्हणून की आमी सोंसरो प्लांटार ट्रेसपास केलो म्हणून आमी सांगले एज पब्लीक सिटीजन्स पब्लीक स्पिरिटेड सिटीजन्स आमकां खबर आसा की एक प्लांट थंय घातिल्लो आसा गॅसिफिकेशन प्लांट आनी तो सारको चलना म्हणून आमकां फूल इन्फॉर्मेशन आसा आनी त्या खातीर आमी थंय गेला कळ्ळें आनीक आमकां कोणेच रिस्ट्रिक्ट करून वचपाचें गेट ओपनू आशिल्ली मिडियाय बी आशिल्ले मिडियानूय ट्रेसपास केले तें कित्याक मेन्शन करूं ना ताणें कित्याक आज पासून खंयच आमी नोटिफिकेशनूय वाचूना ना म्हळ्यार खंय पब्लीश केल्लें वाचूना ना म्हळ्यार ती कित्या खातीर रेस्ट्रिक्शन आहा तेंवूय खंय नोटिफाय केल्लें ना सो हाव डज अ पब्लीक नो दॅट इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर अस इट इज अ पब्लीक एरिया बिकॉज इट्स अ डंपिंग ग्राउंड एंड एज पब्लीक स्पिरिटेड सिटीजन्स आमकां ऑल द रायट आसा चॅक करपाक थिंगा कितें जाता आनी रॉंग जाता तें आमी प्रूवय केला आमी दाखोवन दिला की कशे भाशेन गार्बेज डंप केल्ली आहा पळय आतां ही गार्बेज डंप केल्ली आहा प्लांटाचेर पळय गार्बेज डंप केल्ली आहा आनी प्लांट चलता म्हण सांगता ते कळ्ळें हे जे हे आहा कितें म्हणटा ते कन्वेयर बेल्ट्स आहा हे कन्वेयर बेल्ट्स टू लोड की सोण्णां बी आसा पळय कोकोनट हास कॅनल एक प्रायोलिसीस म्हण एक हें आसा प्रोसेस आसा ही सोण्णां बी ते एक कंपार्टमेंटान वयता आनी ते हाय हीट म्हणजे 300 डिग्रीज टू 850 डिग्रीज असले टेम्परेचराचेर तो हें आहा तो चारकोल जाता आनी तितूंतल्यान सीन गॅस म्हण येता बायो ऑयल म्हण येता आनी चार चारकोल येता पूण हें चलना तें आनी सेकंडली तांच्याच कंपनीच्याच हेजेर दिल्लें आहा की 10 टन्स पर डे थंय ट्रीट जाता आनी 10 टन्स पर डे ट्रीट जालें जाल्यार 500 केजीस ऑफ फ्लाय ॲश तयार जाता आमी तें सुद्दां दाखयल्लें आसा मिडियानूय सुद्दां पळयल्लें आसा तो फ्लाय ॲश आहा तो हाफ बर्न्ट ॲश म्हणल्यार तो टेम्परेचर सुद्दां ते पावना आसतलो आनी इवन तो चारकोल म्हणटा तोय बी सोण्णां आसा तशें भायर सरता सो हें खंय तरी सारकें चलना 7.5 crores इज पब्लीक मनी म्हजेय पयशे आहा ते तुमचेय पयशे आहा सगळे टॅक्स पेयराचे पयशे आहा आमी अशेंच लुटपा दिवपाना समजलां सो हें आमी एक्सपोज केलें म्हूण तेजो फॉलो आवट हो कंप्लेन समजलां आनीक हेंवूय सांगलां आमी की आतां आमची गाडयेन भितर येयला म्हणटा ते सो गाडी भितर येयला तो जो सुपरवायझर आसा तो ती सुपरवायझर नाशिल्लो त्या दिसा आमचे गेल्ले तेन्ना तो कार घेवन सामकें प्लांटा भितर येता समजलें ताका सेफ्टी लागना चीफ ऑफिसर सपोज म्हणटा की आमची सेफ्टी लागून म्हणजे लोकां सेफ्टी लागून थिंगा एंट्री जावप ना बरें देव बरें कर म्हणटा ताका की आमची सेफ्टी इल्ली काळजी घेल म्हण आनी ताका सेफ्टी लागना आनी हें पयलीं सद्या कितें हो जो स्कॅम चलता तो सेकंडली सकयल जो एरिया आसा 100 crores सुमार मायज मोडून रेमेडिएशन करून तो ओल्ड डंप आहा तो काडलो आनीक थंयच काडटा आनीक परतून मिक्स वेस्ट घालतात हो सगळो मिक्स वेस्ट थंय सकयल समजला this is also violation this is not the way to treat waste so हे सगळे आमी एक्सपोज केलें म्हण तांकां एक खंय तरी भिरांत लागलेली आसा आमी इतल्याचेर थांबना काँग्रेस पार्टी इज सामकें फर्म ऑन टेकिंग द गव्हर्मेंट टू टास्क फॉर क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ पब्लीक फंड्स आमी जितले डिपार्टमेंट्स आसा जितले फोरम्स आसा हेजेर कंप्लेन करपाक ते आमी मुखार सरतले आमी फाटी सरपाना आमकां एक स्टेटमेंट दिवपाक कितें सांगलें तुका पुलिसांनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतलो आतां समजलां सो आमचे कोण कोण आहले तांचे एफआयआर जाल्या काय एफआयआर जाल्या ना कंप्लेन रिसीव जाला आनीक इन्क्वायरी खातीर ते स्टेटमेंट घेतले ते आमचे आनी प्लस